नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर आयज सावन 2 दिसां खातीर चीनाच्या त्यांजीन शारांत आयोजीत शांघाय सहकार संघटना म्हळ्यार SCOच्या विदेश मंत्र्यांच्या बसकेन वांटो घेवपा हेतान 2 दिसांच्या भेटेर गेल्यात. SCO संघटनेन भारता सयत चीन, रशिया, इराण, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उझबेकिस्तान आणि बेलारूस असे वांगडी सदस्य आसात. या बसके सयत विदेश मंत्री हेर देशांच्या विदेश मंत्र्यांसयत द्विपक्षीय बसका लेगीत करतले. मजगती आयज तांणी चीनाचे समपदस्य वेंग यी हांच्या सयत बसका केली. ह्या वेळार दोनूय फुडाऱ्यांनी आंतरशीम न्हंयो तशेंच महत्वाच्या विशयांचेर चर्चा केली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरेच्या मंत्रालयांत राज्य खेळा संघटना, खेळ संस्था तशेंच वैयक्तीक खेळगड्यांक आर्थीक आदार वितरीत केलो. ह्या कार्यावळींत तांचे सयत मोरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार तशेंच गोंय खेळा प्राधिकरणाच्यो कार्यकारी संचालक डॉ. गीता नागवेकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना खेळांतल्यान मनशाक फक्त शारिरीकच न्हय जाल्यार मानसीक बळ लेगीत मेळटा. तेन्ना आयजकालच्या पिळगेन मोबायल खेळांचेर लक्ष केंद्रीत करिनासतना भायर सरून शारीरिक कसरत करची असो मुखेलमंत्र्यांनी मानलो. उपरांतूय बी आनी गोंयांत तशा पद्दतीत एक स्पोर्ट स्पिरीट आयला म्हणपाक काय हरकत ना. खूब जाण जे आसा पळय न्ही वेगवेगळ्या स्पोर्ट्स सेक्टरांत आनी वेगवेगळे नॅशनल इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स हे गोंयांत ऑर्गनायज जावपाक लागलेले आसा. आमी जर पळयलें आसत जाल्यार बीच व्हॉलीबॉल आसतलो, ताज्या उपरांत टेबल टेनीस, वर्ल्ड टेबल टेनीस आसतलो. आमी फुटबॉल परत एकदा बांदोडकर ट्रॉफी परत एकदा रिवायज केली. ताज्या उपरांत 2-3 आनीक बीग स्पोर्ट्स जे गोंयांत घडून आयले. पण ह्या सगळ्या खातीर परत एकदा गोंय एक स्पोर्ट्स हब म्हणून डेव्हलप जावपाक जाय. एकंदर सगळे असोसिएशन म्हणजे हांच्यो वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज गोंयांत जावपाक जाय, वेगवेगळे प्लेयर तयार जावपाक जाय, ते नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर खेळपाक जाय. पण त्याच बरोबर तांच्यो गेम्स आनी हे गोंयांतूय जावप हे तितकेच गरजेचें आसा. तुम्ही पळयत जाल्यार हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी तशें फाटल्या 11 वर्साच्या कार्यकाळाक तांच्यांनी फिट इंडिया मुवमेंट ह्या मुवमेंटांतल्यान मुळात खेळाक हे खूब प्रोत्साहन दिल्लें आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज कुंभारजुवे हांगा गांवच्या शाळेच्या मैदानाचेर व्यायामशाळा उबारपा खातीर तशेंच इंडोर स्टेडियमाचो बुनयादी फातर बसयलो. ह्या वेळार तांचे सयत थळावे आमदार राजेश फळदेसाय, प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे हांचे सयत हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. कार्यावळींत मार्गदर्शन करतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी फाटल्या 6 वर्सां सावन राज्याच्या खाची कोनशाक सरकार तरणाट्यां भितर फिटनेसाचें म्हत्व जागोवपा हेतान अशा तरेचें मैदान उबारता आनी तरणाट्यांनी हाचो लाव घेवन आपली शारिरीक क्षमता वाडोवची अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. म्हणल्यार कुंभारजुवा ह्या मतदारसंघाचें नांव कुंभारजुवा, पण कुंभारजुवा विलेजीचो डेव्हलपमेंट तसो खूब फाटल्यान उरलो पळयल्यार. ज्या पद्दतीन जावपाक जाय आसलो त्या पद्दतीन तो जालो ना. कारण येवन जर विलेजीन पळयत जाल्यार आमकां खूब म्हणजे रस्ते आसतले किंवा पूल आसतलो. हांवें खरें म्हणजे फाटलेच फावटी सांगलेलो ताका तूं भायलो पूल घेवच्या पयलीं कुंभारजुवा आनी सांतिस्तांवचो पूल पयलीं घे म्हणून. पण ह्या पुला खातीर तुमकां अल्टरनेट मार्सेलान वचपा खातीर रस्तो नाशिल्लो म्हणून आमकां तो अल्टरनेट रोड जाल्या उपरांत कुंभारजुवा पूल मागीर घेवचो पडटलो. पण एनी हांव कुंभारजुवा मतदारसंघातल्या राजेशाचें अभिनंदन करता की ज्या पद्दतीन फाटीक लागून तो सगळ्या मंत्र्यां कडल्यान कामां करून घेता. खरोखरूच तेजी तोखणाय करीत तितकी थोडी जावं मना पासून ताजें अभिनंदन करता. आपल्या मतदारसंघाच्या बद्दल एखादो आमदार कंटिन्युअसली म्हणजे वेगवेगळी कामां करून घेवपा खातीर म्हणजे राजेश फळदेसाय हो खरो एक नंबराचेर आसा. आता खंयचेच काम म्हणजे इंडिव्हिज्युअली बारीक लोकांचें आसूनी किंवा त्या कम्युनिटीचें आसूनी सातत्यात सगळीकडे जाता तिका फॉलोअप करीत आसा. 21 जुलय सावन सुरू जावपी गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर आयज भारतीय जनता पक्षान पणजे साबार आमदारांची बसका आपयल्ली. बसकेंत विधानसभेंत सरकाराची भूमिका कितें आसतली आनी दर एक मतदारसंघातले प्रश्न हाचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हांच्या सयत आमदारांक मार्गदर्शन केलें. बसके विशीं मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारांक सविस्तर म्हायती दिली.
सगळे आमदार आणि मंत्री सो दॅट असेंब्लीच्या संदर्भातले कामकाज एकंदर सगळ्यांकडे डिस्कस करपा खातीर मंत्र्यांनी आपली बिलां सगळी घातला काय ना किंवा आनी कितें जर पॉलिसी डिसिजन तांकां डिक्लेअर करपाचो त्याच्या संदर्भात डिस्कशन जालें. इवन दो जे क्वेश्चन्स आन्सर घातल्या किंवा प्रायवेट रेजोल्युशन आसली 2 दीस उरल्या घालपाचे ताच्या संदर्भात एक डिटेलान डिस्कशन आशिल्लें. एकंदर असेंब्लीच्या संदर्भातली पूर्व तयारी करपा खातीरच आयची आमचे अलायन्स पार्टनर यांच्या बरोबर आशिल्ले डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी अंतोन वाज हे आयच्या मिटिंगेक हजर आशिल्ले. सो इतकें सगळें डिस्कशन आशिल्लें. एमजीपीचो आज येवन आसुल्ले न्हवरेकारान सांगलें की आपूण पर्सनली पावतना भायर आहा. सेम ऑपोजिशन पॉवर म्हणटा की असेंब्ली डेज कमी केल्या. अरे असेंब्ली डेज जे आहा पळय न्ही 15 दिसाची असेंब्ली आहा. 3 दीस गव्हर्नर एड्रेसाचे टॉक ऑलरेडी फाटल्या हेका जाल्या. एकंदर 18 दिसाची आसतली. 3 दिसाचे ऑलरेडी जाले. गोंय सरकारान राज्यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मोहीम 2027 सुरू करपा हेतान सोमारा विचार मंथन आयोजित केल्ले. ह्या सत्रा उपरांत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे सयत राज्य तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी पत्रकारांक सरकाराच्या भुमिकेविशीं सविस्तर म्हायती दिवपा हेतान पत्रकार परिशद घेतली. गोंयान आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो वापर करपाचो आराखडो थारला आनी फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर हाचे परिणाम दिसून येतले अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मिनिस्टर मिस्टर रोहन खंवटे आनी एंटायर टीम हांच्यांनी स्पेशली गोवा AI मिशन 2027 हाच्या खातीर जे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन घेतलें हातूंतल्यान स्पेशली इंडस्ट्री रिलेटेड लोक जे AI आनी IT सेक्टरात जे काम करता त्याच बरोबर इन्स्टिट्यूशन्स म्हणजे गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीस आसतली बिट्स पिलांनी आसतली आनी पेटीएम आनी बाकी सारकिले वेगवेगळे जे गोंयांत आसात गोंयांत एस्टाब्लीश आसा बरेचशे फावटी इतल्यो बऱ्यो कंपनी आनी तेंचे CEOs गोंयांत रावता किंवा गोंयांतल्यान काम करता हे बऱ्याचशा जाणांक खबर ना. त्या सगळ्या जाणांक आज एका प्लॅटफॉर्माचेर आपयले आनी जेणे करून ऑनरेबल PM's विजन फॉर द इंडिया AI मिशन हे तांच्यांनी जे स्टार्ट केला विच इज अ स्पेशल प्रोविजन इज मोर दॅन 10,000 crores हॅज मेड द प्रोविजन बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ते बीट करपा खातीर सगळ्यात पयलीं आमी गोंय राज्य हें तशें पळोवंक वचत जरी लोक फक्त टुरिस्टीक स्टेट म्हणून वळखताले द इन फ्युचर स्टार्टअप आनी AI हाच्या बाबतींतूय गोंयांत खूब मेजर काम जावपाक जाय. ताची सुरवात ही आयच्यान जाली म्हणपाक कांय हरकत ना. राज्याचे पंचायत मंत्री मोवेन गुदिनो हांणी कॉम्युनिदाद आनी सरकारी जमनीचेर बेकायदेशीर घरां नियमीत करपा विशीं येता त्या विधानसभा अधिवेशनात मांडपा आशिल्ल्या विधेयकाचेर पत्रकारांक प्रतिक्रिया दिली. राज्यांतल्या कांय कॉम्युनिदाद संघटनांनी अशे तरेचे विधेयक मंजूर जाल्यार ताच्या आड सर्वोच्च न्यायालयात वचपाची शिटकावणी दिल्या. हे फाटभुंयेर उलयतना साबार प्रक्रिया लोकां मुखार आसा आनी पुराय राज्यांतल्या कॉम्युनिदाद आनी सरकारी जमनीचेर आशिल्लीं लोकांची घरां मोडून तांकां रस्त्यार उडोवप शक्य ना अशी स्पश्ट गवाय मंत्री गुदिनो हांणी दिली. एवरीथिंग इज देयर इन पब्लीक डोमेन आनी कितें योग्य डिसिजन ते सरकार घेतले आनी माननीय चीफ मिनिस्टरानूय हेजेर स्टेटमेंट केल्लो आसा. एंड एवरीबडी नोज हेजे फुडें बिलां असेंब्लीन येयल्ली आनी ती कोर्टान सुद्दां चॅलेंज करून ती बिलां कॅन्सील करून रेग्युलरायज करपाक. सो दीस इज नॉट समथींग न्यू वॉट इज बींग डन. एट वन टायम कंपोनंट ऑफ कोमदाद तेन्ना रेवन्यू मिनिस्टर आसतना सगळे एग्री जाल्ले रेग्युलायज करपाक. इट्स नॉट अ न्यू सब्जेक्ट. सो आय होप दे वील सी रिजन एंड दे वील अंडरस्टँड वॉट इट इज. म्हाका एकूच प्रश्न विचारपा जाय जो हांव परत परत विचारता. इतले प्रमाणान आख्खे गोंयान घरां आसा. Can you demolish all the houses and put people on the road? Can it ever happen? फाटल्या 18 दिसां सावन एक्झिओम फॉर मोहिमे अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशनाचेर रावन आयिल्ले भारताचे अंतराळ यात्री शुभांशु शुक्ला आयज पृथ्वीचेर परतले. तांचे सयत हेर 3 वांगडी अंतराळ यात्री आशिल्ले. अंतराळ यानान 22.5 वरां प्रवास केल्ल्या उपरांत कॅलिफोर्नियाच्या प्रशांत महासागरांत देंवले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्स माध्यमा वरवीं शुभांशु शुक्ला हांकां यशस्वी मोहिमे उपरांत घरा परतल्या बद्दल येवकार दितना तांच्या समर्पण आनी धाडसाचें कौतुक केलां. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.